आज आम्ही आमगे बाबू कधी स्ट्रॉलर पळायच्या वरती ती ना घेऊन सोडच्या अगर लाईक झाला पळया कशी वही वे इतकं पुरं प्लॅनिंग नाही झालं होती आता लंच करूया हो आम्हाला दाल पालक केलं इथं घरगड पावलो आणि आम्हा आता घेऊन येतात क्लिनिकाकडं अच्छा सन्ना पोळ केली वे पालकात सन्ना पोळ क्या बात है एक नंबर पालक सन्ना पोळ करते समजा त्या लाईक पण झाला काय स्पून सन्ना पोळ रेडी आज फुल एक नंबर पालक सन्ना पोळ व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि प्रजनके गुड मॉर्निंग घंटी चले 7:53 आता 8 घंटे क्लासेस मंडे मॉर्निंग आजी आणि तुमको दाखवूया ये अम्माला कन्नडक हे बडे ये असणं कुडकी जिल्हा तर आजी निमित्त आता प्रॉपरली दिसन मागीर असणं डॉक्टरला वचा आणि दिगेला आई आणि परत चेक करूया ताजी मागीर फ्रेम करच्या गल्या हे कन्नडका निमित्त प्रॉपरली अशी दिसना ब्लरी दिसता तर ताजी किती रीती हांव सांगलां लुत्तची वच्चा घरकडे वचून मागीर डॉक्टर दाखोवन आनी फ्रेम करूया आजी हांव ब्रेकफास्ट करना आम्म करता आजी तर हांगा हांव सेटअप ऑन करून दवरलो 5 मिनट बाकी आसा तर तेदल ते हांव वचना हांगा हुनून कॉफी रेडी केलो तर क्लास जाले आनी हांगा आतां अम्मा उठयल्या आता अम्मा ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा आनी हांगा पळय अम्मा आतां करता आसा थेपला कोण दिलं गो हें थेपला पीठ संजना अच्छा म्हगे भयणीन त्या थेपला पीठ हाडलें की तर हें पळया फुल थेपला आज ही ब्रेकफास्ट टाका थेपला अम्मा तुका तो कसं जाव का हांगा दूधय जाव का न्हू दूध जाव का आनी तांदूळ जाव का म्हणून तो खाली हां तांदूळ पोळी तांदूळ चलो ठीक आहे तो गोचा आता गाईस तेजल ते अम्मा आता ब्रेकफास्ट करतली या बळाव गाईस उनो थेपला रेडी जातस वाव पूरा मेथी पूरा गाल एक नंबर उनोची थेपला उनो थेपला रेडी चलो आता ब्रेकफास्ट करूया सुपर गाईस कसं पाऊस आयलो वापस म्हाका तो वच्चे तो सामान हाडच्या खातीर आता म्हाका वेट करता सकाळी हांव क्लास घेतना आसतना कसो जोर पावस आयलो लशींची ताजी मागीर रबलो आतां वापस आयला ताची की पावसांनी रबला ताजे खातीर लागलं फटाफट येवन सामान पुरो घेवप सामानांनी पुरो घेवन जाल्ले कसं जावका असेल पुरो घेतले आता वच्चा घर कडेन पावसय अशी न्हय येता भुर्र करून आनी वत्ता तर मावशे तिगेल काम करून येवन चमकली शुभदाल जस्ट कॉल आयला ती डॉक्टरला अपॉइंटमेंट घेता सर 12:30 इतले ती सांगताली ती क्लिनिक येते की ना आता 12:30 ना जाल्यार सांजवेळ वतलो पळया आता आजीची की वगी येतलो घर कडेन हांव आतां रेडी जाला आनी हांगा आतां रंदप करता सर हांगा आतां रायस करता सर हांगा न्ही पळया पुरो पालक आनी पुरो सिंदून दवरला म्हळ्यार ती आतां दाल पालक करता सर हांगा दाल रेडी केल्या चॉपिंग आनी पुरो कोण जाला आणि दाल पालक करत असती आता शुभदाल फोन आयलो डॉक्टर असनो दनपारी ना की सांजवेळ येता की तर ताजे खातीर हांव मेगे क्लास पुरो जावन मागीर सांजवेळ येता तेन्ना ताजे मागीर ती डॉक्टरा घेवन वता बट आतां हांव आनी शुभदा भायर वता आसा ती एक अंगडी वच्ची आसा वच्चा तिका आतां वचून पिकअप करता व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग पुरे जणांके गुड मॉर्निंग आजी गणेश आवटू होय चलो वचा म्हाका वेळ जाता ना जाल्यार वय आमकां टायमे लागतलो थंय सो वचा हां आज आम्ही आमगे बाबू कधी स्ट्रॉलर पळायच्या वरती ती वय त्याला तो वचा आतां फस्ट पळोवच्या वता ती घेयना ती ना घेऊन सोडच्या अगर लाईक झाला पळया कशी वय वे इतकं पुरं प्लॅनिंगय जालें होती वय आनी काही कसं की घेवचें आसा तर तुगेल खातीर तू मागीर डान्स करतलो ना बाबू ते घाल न्हू पळया कशी आस म्हण पळया तर जस्ट आमी हांगा पावल्या हे फर्स्ट क्राय स्टोर वचा आतां भितर वचा आमी पळयलें बट इतलो मजा येयनी आणि ते स्टोरवाले फालतू असतात तांकां नाव आहे बघा हांव फालतू रेटींग दितलो त्या स्टोराक कित्याक तांकां एक्सप्लेन करचेच इंट्रस्ट ना कोणाकय आमी निमगे ती सांगता ती सांगता अरे तिगेल काम स्ट्रोलराचे फीचर सांगचे हे सांगचे ते सांगचे इंट्रस्ट ना तिका त्याची दिता पडलं म्हण कितें आज तिका जबरदस्ती कामां पेटयला चलो वचा घरकडे म्हाका तो वच्चा आसा बाय वच्चा आतां घरकडे चलो तर शुभदा घरकडे सोडलें आतां हांव घरकडे वता असो जेवता आणि घंटे 2:15 जाल्ले हांगा 3 घंटा म्हाका वच्चें आसा तो आतां हांव घरा कडेन आयली आनी तावळी बाबूय उठलेलो हांव येताना आमकां काय स्ट्रोलर तुमकां सांगलां म्हण की आमकां काय इतली मजा येयली थंय सो आमी लागले आमी मागीर घेवया म्हणून आमी ऑनलायनूय चॅक करतले डील्स आनी मागीर थंय घेतले म्हण आनी क्वॉलिटी लायक जाय न्ही आमकां आनी ती दाखयतली एकदम थंडगार अशी म्हणटात ना इंट्रस्टेड डिसइंट्रस्टेड आशिल्ली ती इतलें इरिटेट जालें ती पळोवन ती तांगेल कोण सेल्स पर्सन आशिल्ली तिका कांय इंट्रस्ट ना दाखोवच्याक आमी तिका निमगेता थांतू कसं फीचर आसा ती 5000 स्ट्रोलर आके हाँ ये ऐसा है
आणि 16,000 स्टुडंट सेम सांगतं म्हणाली शी इज नॉट गिविंग एनी फीचर्स की वॉट इज द डिफरन्स, वॉट इज द बेटर कसं क्वालिटी डिफरन्स असं कसं फीचर्स डिफरंट असं कसं आहे ना. ही म्हणाली सेलसाठी ट्रेनिंग आहे ना अशी राबायला म्हणून अशी दिसत असेल. म्हणून आम्ही इरिटेट झालेलो, गणेश तर एकदम फ्रस्ट्रेट झालेलो की अरे यार कसा पकयत असी. सो आम्ही आमगेले एकान थोडेफार पळयले बिकॉज ते स्टोर होड आशिल्ले आणि मागीर आमी आयली ती. सो आमी आतां डिसायड करनी आनी की खंयची घेवचे. आता जस्ट आता घरकडे आयला, आता लंच करूया. अम्मानंग सुपर हो 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 अम्मान दाल पालक केला गाईस, एक नंबर. हे बघा सुपर. आणि शीत. चलो फटाफट आता जेवूया. आणि मेगा फेवरेट गोडशे मटगण आहे, काला मन केला ना वाटेकल ना. चलो आता जेवता. हांव भाई सरला घंटे जाल्ले 3-4 घंटे क्लास असं. पालक दाल एक नंबर झालेला आहे. तिथे छंद दिसतं ना, पाऊसच दिसता त्या सायडाक. आता व्हायला लंच करचा का बाबू न्हिदलो आणि मस्त लेट जाला. आजी 3 घंटे जेवून गेला, 3:30 जाला लेट जेवच्याक. सो आता म्हाका एग खावची इच्छा जालेली. सो हांव वेगळे खातीर एक हाफ फ्राय बनयलें आनी सन्ना पोळो केलेले ते एक आसा थोडे. आणि आजी मम्मीनं फ्लावर वाटाणा भाजी केला. फ्लावर वाटाणा मिक्स भाजी, डाळ, चपाती आणि राईस बहुत ना खंय असं खंय तरी असतं. सो राईस केला आणि सन्ना पोळो तो काल केलेलो तेव्हाय असं. सो तेजे पीठ आशिल्लें तो अर्ध सन्ना पोळोय असं. सो आता फटाफट जेवण घेता मागीर लंच. हांगा पावस आयलो दिसता पुरो वल्ले सांगा. हांव घालता पावस चड जाला आता हांगा. गायस च्या घेतला. येताना येताना पावसूय येयली फुक्कट. हांव घातला मागीर हांव लेकलेल की नाक काडचें मुखार मेळ्ळा री पुरा उमेन वल्ले जाला आता हांगा पावला. हे बिल्डींग पळया. ओके गायस हांव आतां भायर सरला. आतां घरा कडेन वता तसं. आनी ताजे मागीर आतां आम्मा घेवन हांव आतां डॉक्टराला व्हरता. एक सांगला हांव 7 घंटे ते बायसोन बाईस करून. गायस कसं ट्राफिक हांगा पळया. हा बाईक असतो न्हू सायडा दाखवून येत तसं. बस कार रिक्षा पुरा म्हाका इतलें ट्राफिक असं. तर कशी पुणी हायवेर आयलो इतकं ट्राफिक असते म्हळ्यार ह्या म्हाका चिके म्हळ्यार लागीं पडटा म्हळ्यार ही ट्राफिक ना न्हू येता चिके तरी. कितलें छंद दिसतास न्हू. हे व्यू पळोवच्याक म्हाका हे टायमार हांव येता न्हू एक नंबर लागता. ब्युटिफूल बार छंद दिसता. हांव न्हू ऑलमोस्ट पावता बट आमगेलो पळय सॉलिड मोड जाला. थंय इतलें ना आशिल्लें. म्हाका दिसता हे जरा जोर पावस आयला दिसता. बार छंद दिसता सनसेट सुपर. तर घरकड पावलो आणि म्हाका आतां घेवन वता क्लिनिकाक. 04695366 हो. तर जस्ट आता मी घरकडे आयली. आम्हाला चेकअप आनी जाल्ले समज पुरा हांवें चेकअप पुरा केला. तीन बरोवन दिला. आतां फ्रेम करच्या बाकी आसा तितली. हो हो या विंगड फ्रेम हांव लेगले फ्रेम घाल आयली की कसं केला तू. अच्छा सन्ना पोळो केली वे. पालकात सन्ना पोळो क्या बात है. एक नंबर फुल रेडी करून दवरला आम्हाला तावळी. आता मग कंट्रोल जे ना कसं करची म्हाका कळना. एक काम करता हांव तेदल ते त्या खाता कसं सांगता का ते हेंच न्हू आमगेले मखानाचे रिप्लेसमेंट. आता हें खाता हांव एक चिकी भाजी दिता तेदोळ ते गायस. ह्या वेळा लायक करून भाजला हांगा मीठ तूप आणि हल्दी पीठ घाल न्हू सुपर. हे बळ्या एक नंबर. आमंग आतां चपाती पीठ लटीतस आणि मेगे फेवरेट पालकाचे सन्ना पोळो एक नंबर लागता गाईस सुपर लागता. लायक करून भाजला का अम्माने येदोल ते खायनी आहे न्हू. आज फर्स्ट टायम अम्मा हांवें खातलें. तीक सांगला हांव मखाना कशी आसता तशींची सेम टू सेम. म्हाकाय गत नाशिल्लें बट हें एक हेल्दी चीज. मी वेफर बिफर खावचे शिवाय हें खावत न्हू ना बेस्ट. चलो गॅस बंद करता. जाल्लें आमगेलें. आता लायक करून थोडं खावया. जेदोल ते आम्ही चपाती करता. आता आम्माक एक टेस्ट करून पळोवया कशी जगत करून ती कस निमगुया. पयर तो हांव खाल्ला ती येदोल ते खायनी. अम्मा हांव एक खावन पळय. हां है ना मखाना म्हणकेची न्हू है ना सॉलिड. ये क्रिस्पी क्रिस्पी जाला. हां
तूप घालतात म्हणा तूप घालची भाजी खाते तूप घालाल ताका पयलीं हांव जीर घाललेलें अम्मा सांगता जीर नाका गे जीर टाक म्हणा आता म्हाका ना आमी तशी न्हय ते तूप घालून हां म्हाका जीर घाला चिकी फ्लेवर येता तसा आतां चिकी येना ह्या इतल्या पॉपकॉर्न ते अशी आसा न्हय पॉपकॉर्न हें बरें केलें लायक हा ना यांची लायकच जवारीच गोमा हे भाजरीचेय मेळटा हक्क म्हणजे जवारी पफ अम्माक लायक जाल पळय लायक आसा पालक आसाना पळ करता समा एक नंबर सूपर लायक ऑन क्रिस्पी खावचेच त्या लायक ऑन घाला हा गाइस हुनो सानंबोलो रेडी मग पळया अम्मान म्हाका आतां डिनर रेडी करून दिला आज ही फुल एक नंबर ना फुल पालक आसाना पळो चलो डिनर करया मागीर क्लास आनी पुरो चल्ले वच्चेच येयले मागीर शुभदाल कॉल येयलो म्हाका तर मागीर कळलें की बाबू न्हिदला तर तिका सांगलें हांव येनात ती म्हणून जावं कोण मागीर डिस्टर्ब करची नाका मागीर एक फावटी ताका न्हीद वायट जालो मागीर तो मागीर चाल जाता गेलो ठीक आहे आज बच्चे नहीं आप बाबा को मिल जाएगा सर आता वीडियो ऑनलाइन करता तो